सर्वस्फुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळधारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीधारा आमच्या वडवून सुखदारा, बलिदान मानून केलेल्या तारा, उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या, प्रेरीत जावं तुझे नांव शिक्षा कत्मिकली सांग, प्रेरीत जावं तुझे नांव शिक्षा कत्मिकली सांग, मागतां तुझे बेसां, मागतां तुझे बेसां. सर्वस्फुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळधारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीधारा आमच्या वडवून सुखदारा, बलिदान मानून केलेल्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्ही, म्हणटा सर्वेस्पोर इजाया प्रवाद्या मुखांत. हाका साक जावन आयचो वांजेल देवाची चिंतना आनी वाटो आमच्या कितली वेगळी म्हूण सांगूंक आशेता. आपणाकच दाखा मुळ्यांच्या मोवाळ काळजाच्या दनयाक सरी करचो देव आमकां वर्त्या उदारपणान देखता, तर वावराडी चिंतपा सारकी आमी हेरांतय स्वार्थ आनी अन्याय देखता न्हयवे. देखून मोगाचें न्हू एक क्रिस्तांव जावन बापा सारक्या काळजाचे जावंक आपणे मेळिल्ल्या आमकां हे पवित्र बलिदान एक शेगुणी जिणी जिवंक आनी उदारपणान देवाचे राज परगट करूंक एक आपणे जावन दी म्हूण मागया. मोगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातखी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनांतसून तनांतसून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें पातकां केल्यात. तुमचो अपराध, तुमचो व्हड अपराध, ह्या सगळ्या सांबार सगळ्या विरोधांत भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे अशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फोव जावं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
न्यायकर्त्यांच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना शेकेमाचे आनी बेत मिलोचे सर्व निवासी शेकेमाच्या शेंदूर रुखा लागीं एकठांय जाले आनी तांणी अभिमेलेकाक राय केलो. जोतामाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गेरिझीम पर्वताच्या शिकाराक गेलो आनी थंय उबो रावून ताणें व्हडल्या ताळ्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, शेकेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपणा खातीर एका रायाक अभिशेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हळें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली, देवाक आनी मनशांक मान करूंक वापरतात ते म्हजें तेल सांडून हांवें रुखांचेर दोलूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी अंचुराच्या रुखाक म्हळें, ये आमचो राय जा. अंचुराच्या रुखान जाप दिली, हांवें म्हजी गोडसाण आनी म्हजी फळां सांडून रुखांचेर दोलूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी दाखवालेक म्हळें, ये आमचो राय जा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशाक संतोश आयता तो दाखासुरो सांडून हांवें रुखांचेर दोलूंक वचूंक जाय. तेन्ना सकट रुखांनी कांट्याच्या झाडाक म्हळें, आमचो राय जा. कांट्याच्या झाडान रुखाक जाप दिली, जर खऱ्या मनान तुमी म्हाका तुमचो राय करूंक अभिशेक करतात तर येया आनी म्हजे सावळेन आसरो घेया. नांतर कांट्याच्या झाडा तावन उजो भायर यो आनी लेबनोनाचे देवदार रुखांचेर भस्म करो. देवाचे उतर. तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जायत्या पासून कितलो संतोश परीत तो जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं तांकां मेळूंक आयलाय आनी आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगांतराचे लांब आवक तुवें ताका लाभयलें. तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जायत्यान वर्तमान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुजे सळावळेन ताका दादोशी केलोय. तुझे बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्porace, 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 सर्वेस्porace. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परखिता तसलें. सर्वेस्porace, 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 सर्वेस्porace. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माते परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत, एकलो धनी आपल्या दाखा मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाखा मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाखा मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या 12:30 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर सरून गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीक थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक दवरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाखा मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणें चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धनयाक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडोवन दीसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनयान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडबाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचे उदार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या दाखा मळ्याच्या वावरड्याच्या ओपारेंत आमकां 3 संगती दिसून येतात वा कळीत जातात. पयलें जावन आसा, धनीस स्वता आळांक वा वावरड्यांक सोदून वेता. हें आमकां ह्या ओपारेंत दिश्टीक पडटा. ताणें ताच्या मॅनेजराक वा इतर कोणाय कामागाराक धाडयत आसलें, पूण धनीस आळांक वावरड्यांक सोदून वेता. दुसरें जावन आसा, तो थंयसर तयार आसलेल्या सगळ्यांक विंचता. ही चूजस दोज हू आर अवेलेबल. कोण थंयसर वावराक राखोवन आसलीं, वावर मेळटा आपणाचो दिसपडटो ग्रास मेळटा म्हूण राखोवन आसलीं, तांकां सोमेस्तांक तो घेवन आपणाच्या दाखा मळांत वावराक घालता. आनी तिसरें जावन आसा, आयिल्ल्या त्या वावरड्यांक फावो ती मजुरी दिता. ह्या तिनी विशयांचेर आमकां समजूनचें कितें म्हळ्यार, धनी वा देव आपणाच्या लोकांक सोदून येता, तांचें बरेंपण तो सोदून येता. आनी जीं कोण बरें करूंक तयार आसात तांकां तो बरें करूंक अवकाश फावो करता. आनी जीं कोण बरें करतात तांकां तांच्या कामा प्रमाणे, तांच्या कालेती प्रमाणे, तांच्या बऱ्या मना प्रमाणे तो तांकां मजुरी फावो करता. पूण मजुरी दिता आसतना आमच्या चिंतपा बरी न्हय, देवाचें लॅक दुसऱ्यांच जावन आसा. कशें त्या
ओपारींत आमी पळयता तो आपल्या सगळ्यांक एकसलेक मजुरी दिता, निमाणे तोंड तो सुरू करता आनी पयल्या दिता आसतना आमी आयकता ते पयले पुरपुरतात. कित्याक आपणाक उणें मेळ्ळें म्हूण बेजारायनी, पूण म्हजें की उणें काम केल्ल्या त्या व्यक्तींक त्या वावरड्यांक सडीत मजुरी मेळ्ळी. हें तांकां सोसूंक जायना. एकादो मोसूर अशें पुरपुरून ते वेता आसतना धनी तांकां म्हणटा, म्हजें उदारपण तुमच्या दोळ्यांक तोपता. पळय म्हाका भावन आनी भयणो, जायते फावटी असलें उदारपण आमच्या दोळ्यांक तोपता. म्हाका बरें जायना जाल्यार व्हडणी आनी एकल्या बरें जाता आसतना आमच्या दोळ्यांक तोपता. थोडे फावटी बरें जिवीत जियेनातल्या त्या लोकांक पळयत आसतना हांव इतलें मागणें वरेसांव करता, म्हाका बरेंपण जायना. आनीक व्यक्ती कित्याक इतलें देव बरें करता, तो वायट जाल्यार देव ताका कित्याक आशिर्वाद दिता. अशें आमी लेख घालता, पूण देवाचें लेख आमच्या लेखा बरें न्ही. देवाचें लेख उलटा जावन आसा, कित्याक तो काकुळतीचो सागोर. जेजू ही ओपार सांगच्या मारिफात 3 रितीच्या व्यक्तींक वा 3 वर्गांच्या व्यक्तींक तो जबाब दिता. पयली जाप ससनीक जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण सोदून आयिल्ल्या त्या तरणाट्याक. परचे सोमार आमी वांजेल आयकलो, ह्या तरणाट्याक ही जाप जावन आसा. तो तरणाटो सगळ्यो रुली रेगळो पाळून आशिल्लो, पूण ताचें काळीज मात्र कैंगी आशिल्लें. तो नीज मनान आनी काळजान वावर करूंक तयार नासलो. जेन्ना ताका जेजू म्हणटा वच सगळें वीक आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर, तो संपूर्ण तरान सोम्या खातीर वावर करूंक तयार नासलो. आनी आमी देव आपयता आसतना संपूर्ण रितीन आमकांच ताका समर्पूंक तयार आसा म्हणलें दाखोवन दिचें म्हूण ह्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां सांगता. आनी ह्या तरणाट्या मुखांतर आमकांय तो जाप दिता. दुसरी जाप पेद्रूक. पेद्रू आनी ताचे शिश्य सगळें सोडून आयिल्ले आनी पेद्रू विचारता कालच्या वांजेलांत, आमी सगळें सोडून आयल्या आमकां कितें? पळय असलें चिंतापी आमकां आसता. हांव सदां मिसाक वेता, हांव दान धर्म करता, म्हज्यो क्रिस्ती रुली रेगलो हांव बऱ्या तरेन पाळटा आनी हें सर्व करता म्हणल्याक आमी देवा कडेन म्हणचें आसा चिंतूंक पुरो आमकां सडीत मेळटा. आनी सडीत मेळोंकूच जाय. आनी जी कोण म्हजे बरी जियेनात तांकां उणें मेळोंक जाय. हें चिंताप पेद्रू थंय ताच्या शिश्या थंय आसलें. आमकां कितें मेळटा? खंडीत जेजू तांकां 100 वांट्यांनी बसयता वय. पूण आमी देवाचो पाटलाव करता आसतना, देवान दिल्लें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत जारी करता आसतना आमी निस्वार्थपणी तो वावर करूंक जाय म्हणून पेद्रू मुखांतर आमकां सोमेस्तांक तो सांगता. आनी तिसरी जाप त्या वावरड्यांक दिल्ली ती देवाचें उदारपण. हें पळयत आसतना तांच्या दोळ्यांक तोपता. ह्या दनयाचें उदारपण पळयत आसतना त्या वावरड्याच्या दोळ्यांक तोपता. हाच्या मरिफात आमकां देव शिकयता की देव आमच्या चिंतपाच्या की चड उदार, आमचें लेख ताच्या लेखाच्या की दुसऱ्यांच जावन आसा. देखून आमच्या अशीर मनोभावाच्याक तो आपणाचें उदारपण दाखयता आनी म्हणटा म्हजे बरी तुमी उदार जावंक जाय, म्हजे बरी तुमी रुंद चिंतपाचें जावंक जाय. आमी जाणाव सदांच मोरये सांगता, जेजू सांगता आसली मोरी आनी निमाणे घडये सूख वळखलो तो सोर, दोगांयकी सर्गराज फावो जाले. अशेंच कोण केदळा आयिल्लो, कोण केदळा जेजू सरशी येवन आपणाचो वावर सुरू केल्लो म्हणल्यार गरजेचें न्हय. कोण आपणाकच संपूर्ण तरान देवाक समर्पूंक तयार आसा, कोण बरो जावंक राखोन आसा, आपणाच्या पातकी जिवितांत मेकळें जावन भायर येवन बरें जिवीत जिवंक कोण आशेवन आसा, त्या व्यक्तीक देवाचें उदारपण फावो जाता. त्या व्यक्तीक देव मेजता आनी आपणाची कृपा दिता. तर मगाच्या भावना आनी भयणो,
आमी अशीर मनोभावाचे जायनासतना देवा बरी आनी ताच्या चिंतपा बरी आमी उदार जावंक आनी आमी एकामेका माया मोगान जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. तुगे बाबा Dăiem svicar cărmânt magna, Baba tuci burgi. Upun tuge Baba, undo hokovan so, Dakarus kalsintlo, Foram म्हज्या मोगाळ बाबीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका बगूंक निर्मी क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरलाच्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंच. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोनिया.
सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां जी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवन सुजेतीचो पती, भगवन धर्मदूता आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्बंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. माय मगसो गुत्सावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिडी संसाराचे नामा सुमेस्तांचे पाप करतात. ही ह्या शिळेच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फळना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
moce aşevnasa kalis moce lalevnasa ye Jesus eu tuka Evegi bukta bayenya tuja kalis moce aşevnasa kalis moce lalevnasa ye Jesus semchaptuka evegi bukta bayenya tuja तुंबरो गौरी हम तुझी शेडी हर एक राखता तांबुके वेळी बुकसून पत्का मेळी सरो दिवून पोचताय कळक्या अंतरारी दिवो सामून येताय संसारी पोयणारी बर्व सोमुसो जाताय ये वेगी हांव मुक्त सो करता काळीज मोचे आशेवनासा काळीज मोचे लादेवनासा हे जेजू semchaptuka हे वेगी बुक्ता bayenya तुझा प्रार्थूया. कणवळ्या बापा या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे संदे कशे आमी वाटता संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक फावो या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उगड उपकार. ये बागे वोता सुसे Krista poskia papa रक्तांताच्या सोडया जातू बापय बघता जुसे पापा पावतू माका जुसे पापा पावतू माका जुसे पापा पावतू माका जुसे पापा पावतू माका मोकाल पुत्रा सोहे अवकार मुरे आशीर्वाद दे आमकां Bogiem Wysoki Krwi, którym kam, czy dłam, czy smantli, Baba Szybta, czy nie pójdę,